इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. खरेंच सियोनाचे परचे तू जेरुसलेमांत वस्ती करतली आणि तू आनीक रडची नाय. तू उलो मारतना तो तुझी दया करतलो, तुझो थाळो आयकतास तो तुका साप दितालो. सर्वेस्परान तुका कष्टांचो उंडो दिलो आणि उपाद्र्यांचे उदाक दिले जाल्यारी तुझो शिक्षक आनीक लिपोन रावचो ना आणि तुझ्याच दोळ्याने तुझ्या शिक्षकांक तू देखतली. जावं तू उजव्यान वेताना जावं तू धाव्यान वेताना तुझे फाटल्यान तुझे कान ही उतरां आयकताले. हिस्स ती वाट तिचेरच चलोन वस. तू भुंयत वमताय त्या बियांक तो पावस धाडटलो आणि भुंय उत्पन्न करता तो गंव भरपूर आणि गटायसो जातालो. त्या दिसा तुजी गोरवां विशाल मैदानार सरतली. भुंय कोसतले बैल आणि गाडवां पान कुदळेन आणि धांत्र्यान किसोवन दिल्लो मीठ भरशिल्लो चारो खाताली. व्हड संहाराच्या दिसा बुरूज पडतले तेन्ना सगळ्या उंच पर्वतांचेर आणि सगळ्या दोंगरांचेर झरी फुटताल्यो आणि उदाक वाळताले. सर्वेस्पोर आपल्या मारावरवी आपले परजेक जाल्ले घाई बांदून ते बरे करतलो. त्या दिसा सान्ने सूर्याच्या प्रकाशा परे जाताले आणि 7 दिसांचो प्रकाश एकाच दिसा फांकलेले भाशेन सूर्याचो प्रकाश 7 फावटी चड वाडतालो. देवाचे उतार हे. मातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. अशे जेजू सुदैवांच्या सिनेगोगांनी शिकयत, देवाच्या राज्याची बरी खबर पासारीत आणि हर एक तराची पिडाशिडा घून करीत सर्व शहरांनी आणि हळ्यांनी भोंवतालो. लोकांचे जमे पळोवन ताचे काळीज कणवळायान भरले, कित्याक गवळी नातल्या बकऱ्यांबरी ते घुस्पडून बिजुडुरले. देखून जेजू आपल्या शिसा लागी म्हणालो, पिकावळ यथेष्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागी ताणे आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागी आपयले आणि देवसार धांवडावचो आणि सर्व रोग आणि पिडाशिडा घून करचो अधिकार तांकां दिलो. बागार इस्रायेल कुळयेच्या सुकून गेल्या बकऱ्यांमध्ये वसा. वेताना सर्गींचे राज लागी पावला म्हणलो संदेश पासारीत वसा. पिडेस्तांक घून करा, मेल्ल्यांक जीव करा, खोडकारांक नितळ करा, देवसार धांवडाया, फुंक्याक तुमकां मेळ्ळा, फुंक्याक तुमी दिया. देवाचे उतार हे.